आयज आमी हांगा पंचनाम्याक आयिल्ले म्हणून हांव बरोबर एक डायरी घेवन आयलो. पंचनामा म्हणल्यार कितें तरी बरोवचें पडटा. पूण मागीर हो टॅलिप्रॉम्प्टरय न्हू, पूण एक सुरवातेक म्हाका थोडे उतरां जी आतांच एडवोकेट क्लेओपात्र कुतिनान एक मोडी स्क्रिप्ट जी आशिल्ली ताजें एग्जाम्पल दिलें. आनी हांव एक भाशेचो मोगी, वेगळ्या भाशाचो, खंयची ती एक अशी न्ही, कोंकणीचो तर खास करून. पूण आमी गेल्या वर्सा हांव मोडी स्क्रिप्ट शिकलो, एक आठवडोभर एक कोर्स केलो, मोडी स्क्रिप्ट शिकलो. आनी आतां जशें एडवोकेट कार्लोस बाब जशें म्हणपा लागले वा क्लेओपात्र बाब, घडये जर आमी हें कांयच चालू दवरिनात फुडें जाल्यार मागीर अशें केन्ना तरी ट्रेनिंग सेशन जातली मोडी स्क्रिप्ट बी जाता तशी रोमन कोंकणीचेर. आर्कायवान वचून ते सोदचे पडटले, चर्चींनी पयलींचे रेकॉर्ड्स पळोवचे पडटले आनी भुरग्यांक ते फोटो जशे बाब मॅथ्यून दाखयले तशे दाखोवचे पडटले. पूण ह्याच हेजेर स्क्रिप्ट ऑफ पॉवर ऑन मोडी स्क्रिप्टाचो जसो कितें इतिहास जालो, ग्लोरियस इतिहास, ती कशी काबार जाली, ताजे स्क्रिप्ट ऑफ पॉवर म्हणून एक पॉवरफुल बूक आसा. डॉक्टर प्राची देशपांडे म्हणून, शी गॉट अ इन्फोसिस स्कॉलरशीप फॉर दिस बूक. आनी त्या हितून एका चॅप्टराच्या सुरवातेक एक पिशाच लिपिका, आता पिशाच म्हणल्यार जाणा लिपी, आता तुमी म्हटले लिपिका म्हणल्यार एक्चुअली बरोवप, पिशाच म्हणल्यार आत्मे, अतृप्त आत्मे. आता हांगा फादर आसा, हे आसा, सगळे आमचे, आमी सदांच आत्म्याक ताचो हे मागतात, पूण थोडे अतृप्त आसता. पिशाच म्हणजे घोस्ट आहे. सो ती हांव कित्याक ती नगो, पूण पिशाच लिपिका हातून एक बरे 4-5 एक वर्स आसा, लायन्स. हांव ती फक्त 2-3 वाचता फुडल्यो. इट्स इन मराठी. नाना देश नाना भाषा, नाना म्हटल्यार मेनी, खूप, नाना देश, वेगवेगळे प्रदेश, वेगवेगळ्या भाषा, नाना लिपी, त्या भाषांक वेगवेगळे लिपी, म्हणजे पळया तुमी आतां बुद्धी विशेशा, ह्या सगळे हितूंतल्यान वेगवेगळ्या प्रांतान, वेगवेगळ्या भाशांनी, वेगवेगळ्या लिपींनी मेळोन जे कितें सगळें जाता ते एक व्हडली अशी बुद्धीक खाण येवपी नॉलेज, वेगवेगळे ज्ञान, हे सगळे तितून मेळटा. त्या पाहता ही अशेषा, ही केन्नाच काबार जायना. ही जी सगळी जर तूं सोदपाक वचत, अशेषा म्हणजे इटर्नल, काबार जायना. विशेष हेची, अँड दॅट इज द स्पेशलिटी ऑफ दीस, की अशी जर नॉलेज आसत ती आमी सांबाळपाक जाय. ताजे फुडले लायनी आसात, पूण ते हांव सगळे वाचिना. आज आमी जेन्ना हो विशय घेवन जो पंचनामा आमी केलो, खास करून म्हणजे ओव्हरऑल विशय खूब व्हडलो आसा, पूण जो पंचनामाचो विशय आशिल्लो तो विधानसभेन त्या दिसा कितें घडलें वा कितें घडोना वा कितें घडपाक जाय आशिल्लें, ताजेर जेन्ना हांव विचार करता तेन्ना हांव सगळे, एक्चुअली हांवें भरपूर गोश्टी नोट केल्ल्यो हांगा, पूण त्यो चडश्यो ऑलमोस्ट आय वॉज सरप्रायज, चडश्यो सगळ्यो गोश्टी कोण ना खंयचे तरी आमच्या उलोवप्यांनी केल्या, म्हणून हांव ते चड उलोवपाना. आनी खास करून एक, जसो विजय बाबान म्हटलें की आपूण कोंकणो, हांवूय जेन्ना एक हिंदू वा कोंकणो, जेन्ना आय लूक ॲट दीस स्क्रिप्ट, म्हणजे तुमकां हांव परिस्थिती सांगता, एक तर खूब जाणांक दिसता, म्हणजे हिंदू समाजाक दिसता तो गैरसमज की रोमन लिपी ही आमचेर ही कोण तरी हांगा लादल्या, ती तांणी म्हणजे कॅथलीक समाजान ती धरपाक जायना, तांणी देवनागरीचो पर्यायान भारतीय हेजो अंगीकार करपा जाय, हो डॉमिनंट विचार आसा. आनी तो विचार खूब फावटी म्हाकाय पयलीं तशेंच दिसतालें, पूण आतां हळूहळू जेन्ना आमी विचार केलो तेन्ना कळून येयलें की हो सारको ना. ताजेर हांव मागीर उलयतां. पूण जेन्ना आमी एसेंब्लीचो विचार करता, हांव एसेंब्ली खूब फॉलो करता. क्रूज बाबा बरोबर आमी काम करता, केन्नाय आमी कार्लोस बाबा बरोबरय वेगवेगळ्या मुद्द्याचेर आमकां भासाभास करची पडटा. आनी खूब फावटी बॅकग्रावंड ही नॉलेज ऑर बॅकग्रावंड सपोर्ट हो सगळ्या आमदारांक दिवचो पडटा कोणे तरी, तशे खूब जाण लोक आसात.
तितूंतलो हांव बियन टाकलो ना हांव कंप्लीट ती विधानसभा रातचो काबार जायसर आय वॉच इट परत दुसरी जागे आमी चिंतता. त्या दिसा हांवें जेन्ना हे पळयलें आनी हांवूय जाण आशिल्लो की हे सगळे रिझोल्युशन येवपा आसा कित्याक फाटल्या फावटी घातले तेन्ना आमी आशिल्ले ह्या डिस्कशनात. म्हाका ते जी फ्लोर मॅनेजमेंट जी आसता विधानसभेची की तांणी जी रिझोल्युशनां प्रायवेट ती मेंबर रिझोल्युशनां ती त्या दिसा आयली शुक्राराची ती जेन्ना आयली फाटोफाट पयलीं तांणी एक पोगोचे जे रिझोल्युशन आशिल्ले बा विरेश बोरकार सांतांद्रेचो एमएलए हांवूय सांतांद्रेचो ते तांणी घेतले आनी म्हाका दिसता त्या वेळारूच तांचो डाव आशिल्लो रुलींग पार्टीचो की त्या बिलाचेर त्या रिझोल्युशन बोवाळ करप खूब कितें कितें हें करप गोंधळ घालप आनी हे आमचे जे विरोधी आमदार आसा ते भायर सरतले आनी हो विशय डिस्कशनाक येवपाना मिन्स आय कूड सेन्स इट. पूण कितें जालें हांणी स्वयं सांबाळ्ळो तो भायर गेलो एकटो भायर गेलो फुडलो एक्चुअली आनीक रिजन आसले वेंझी बाबाचे ताकाय आनी तो उठलेलो ताकाय तांणी सजवायलो की हे पयलीं करुया आनी मागीर फुडें आमी हें घालता ते हांवें क्लियरली पळयलां युरी सांगता तो. सो ह्यो गोश्टी जावन म्हणजे कितले अलर्ट ह्या आमच्या आमदारांक रावचे पडटा कितले आतांच कार्लोस बाब सांगतालो की खूब फावटी आपल्याक जाय ते उलोवंक मेळना. क्रूज बाब सांगता एक मिनट भितर सोंपया तो 10 मिनटाचें भाशण रेडी केल्लें आसता अचानक डिमांडार म्हणटा 1 मिनटान सोंपय कितें उलयतले आमदार. सो ही जी षडयंत्रां फाटल्यान षडयंत्रां ही चालूच असतात आनी ही चड जाल्यात जी म्हाका दिसता पंचनाम्यान सामके बरे भाशेन मॅथ्यून हे सगळ्यो ज्यो बाकीच्यो ज्यो फट गजाली झा कमिटी रिपोर्ट म्हण वा जो सदानंद वर्दे हाचो पुस्तक म्हण ताजे फाटल्यान आर्कायव्जान आनी एक पुस्तक काडलेलें तातूंत ह्या झा कमिशनाचो ह्या वर्देच्या टेबल एक्चुअली इट्स अ स्मॉल बुक विथ टेबुलेटेड डेटा व्हडलें कांयच ना तातूंत तो ताजेर सगळ्याचेर तांणी वेगळ्या बऱ्या रायटरांनी बरयल्लें आसा आनी दॅट इज अवेलेबल इन आर्कायव्ज फ्री ऑफ कॉस्ट. तातूंत 7-8 आर्टिकल्स आसा आनी तातूंत पयलींच्या पोर्चुगीजा वेळार परिस्थिती कितें आशिल्ली शिक्षणाची कितलीं स्कुलां आशिल्लीं पोर्चुगीज कितली मराठी कितली कोण मराठीक ऑपोज केलो कोणें पोर्चुगीजाक ऑपोज केलो कोणें कोंकणीक ऑपोज केलो केन्ना कोंकणी मदींच बंद जाली केन्ना पोर्चुगीज कंपल्सरी केली आनी बाकी सगळ्यो लँग्वेज हे सगळें आसा. सो व्हेरी इंट्रस्टिंग स्टोरी जी कळपाक जाय आमकां. आनी ह्यो सगळ्यो ज्यो गोश्टी आसात हे जेन्ना तुमी पळयतात म्हाका अशें दिसता की वेदर राजभाशेच्या वेळार सुद्दां जे कितें जालें वा ताजे पयलीं 8वे वळेरीन म्हण तूं दिली भाशा ताज्या फाटल्यान मागीर तेन्ना लिपीचो विशय येवना मागीर जेन्नाच्यान राजभाशेचो कायदो आयलो तेन्ना लिपीचो थंय एक फ्रेज घुसळ्ळी की मिन्स देवनागरी स्क्रिप्ट वा बाकीचे जे विशय आसात प्रायजीस आसात. म्हाका याद आसा म्हजो भाव विष्णू वाघ जो त्या वेळार आमदार आसतना कला अकादमीचो चेअरमन आशिल्लो. कला अकादमीचे बुक्सांक एवॉर्ड आसा बुक्स एवॉर्ड दिता ते त्या वेळार ताणें मदींच खूब वर्सां बंद पडलेली म्हाका दिसता कोस्मा बाबूय ते जाणा सगळे ही वॉज ऑन द कमिटी तेन्ना ताणें रोमी लिपीच्या एका पुस्तकाक एवॉर्ड जाहीर केलो. व्हडलो बोवाळ खूब मोठो बोवाळ सगळ्या म्हालगड्याचो बोवाळ जालो. त्या रोमी लिपीच्या पुस्तकाक एवॉर्ड कसो दिलो. प्रेस कॉन्फरन्स हांवें ती अर्दवराची प्रेस कॉन्फरन्स म्हणजे पत्रकार सुद्दां कशे आशिल्ले की सगळे तुटोवन पडलेले आनी तो ताणें तांकां वेवस्थीत जाबो दिल्यो ताणें सगळी हिस्ट्री सांगली सगळें सांगलें आनी पयलीं आशिल्लें तेवूय बी सांगलें. पूण हे सगळे हितूंनी ज्यो त्यो कमिटी आसतात तुम्ही जर पळयतात हे सगळी जी डिसिजनां घेतल्यात कोण बोर्ड म्हणा वा एनईपीचे बोर्ड म्हणात ह्या कमिटीनी मनीस अशे बरोवन दवरलेले असतात की ही डिसिजनां अशीच वा ती फाटी घेवची पडटात आनी तशें करून खूब फावटी रोमी कोंकणीचेर अन्याय जाला. ही जी एक सुंदर अशी भाशेची जरी ती लिपी असली जशें राजाराव बाब म्हणपा लागलो की कोंकणी आनी कोंकणी आमी दोतोर काल्लोसे म्हणपा भाशा एकूच आसा पूण ज्यो गोश्टी म्हाका जर रोमन लिपीन जर हांव ज्यो गोश्टी बरोवपाक सोदतां कल्चराचे रिलेटेड त्योच देवनागरीन तश्यो जायनात आनी हाका लागून ही वेगळेपण जें आसा तें आमकां सांबाळचें पडटलें. कित्याक हांव एकदां जाणा कोंकणी लेखक परिशदेक आमी एकदां खूब 20-25 वर्सांत एक प्रेजेंटेशन केलें यूज ऑफ टॅक्नॉलॉजी आनी आमी थंय अशें सहज म्हणून गेले की
कंप्युटर तेन्ना लॅपटॉप सुद्दां नाशिल्लो. आमी डॅस्कटॉप म्हाज्या ऑफिसांतल्यान व्हरून कला अकादमीच्या व्हडल्या स्टेजीर ते प्रेझेंटेशन केलें विथ द हेल्प ऑफ कंप्युटर आनी ते लँग्वेजीर कितें कितें करपाक आसलें. थंय आमी अशेंच म्हणलें की अशें जर आमचें आसत जाल्यार आमचे कोंकणीक विशेष करून वेगवेगळ्यो लिपयो आसात आनी आमकां ह्या लिपींतल्यान त्या लिपयांत लिप्यांतर जें म्हणटात ट्रान्सलिटरेशन इट इज व्हेरी इजी. आमी अशें सहज उलोवन गेले. स्टेजीर देंवत एकटो म्हणपाक लागलो तुमी तसले भानगडीन पडनाकात, ते लिप्यांतर बी करपाचें कांयच गरज ना. कोंकणीची भाशा म्हणजे लिपी आसा ती देवनागरी आसा. म्हणलें आमकां तसं कांय दिसना. टॅक्नॉलॉजी आसा आयज जावपाक शकता, तो जावपाक शकता हो गोष्ट वेगळी आनी आयज आमी तेजेर आमच्या युनिव्हर्सिटींनी खूब संशोधन चलता. पूण जालें जाल्यार सुद्दां तो जो इफेक्ट आसता जो रोमन कोंकणीन थोड्यो गोश्टी आतां तियात्र म्हणा तोच तियात्र देवनागरीन बरयलो तो वेगळो जातलो. तें जायना. सो म्हाका दिसता ह्यो गोश्टी जपपाक जाय आनी ताका लागून सरकारान हें समजूपाक जाय आशिल्लें की हो जो येदो व्हडलो इतिहास आसा ते कितें फक्त एक एक्सिडेंट वा सोय म्हणून पोर्तुगीजांनी आपल्याक कळपता प्रिंटींग प्रेस आसा, रोमन न्युमरल्स आसा वा रोमन अल्फाबेट आसा म्हणून रोमन लिपी घेतली अशेंय जायना. ताका वेगळीवेगळी कारणां आसपाक शकता. पूण आज इट इज अ फॅक्ट दॅट रोमन कोंकणी ही वापरल्या मोठ्या प्रमाणात तितून साहित्य जाला. आज लोकांचो आजुनूय ताजे कडेन इमोशनल टच आसा आनी ताका लागून त्यो ज्यो कितें बारीक सारीक कितें तरी सुविधा आसा त्यो लोक मागतात. आतां कितें जाता की जेन्ना आमी डेमोक्रेसी म्हणटा आतां कितली प्रोविजन आसा. इवन आनी एक म्हाका दिसता आर्टिकल आसा पूण त्या आर्टिकलान लोकांनी जर डायरेक्ट प्रेसिडेंटाक पेटिशन करीत की आमकां हो डिमांड आसा आमकां तुमी दिवचो, हो सुद्दां एका कोंकणी मोग्यान तेन्ना केला असो फादर प्रताप कुलकर्णी. ताका सुद्दां मागीर रिप्लाय येवना की बेस्ड ऑन दॅट प्रेसिडेंट कॅन कन्सिडर सम ऑफ दीस डिमांड जशें म्हाका दिसता आतां कार्लोस बाब सांगतालो ते. पूण इतकें करून हे सगळ्यो गोश्टी न्हयकारता कित्याक? ताका दोन कारणां आसात म्हाजे दृश्टीन. म्हणजे एक ते आतांचे हालींचे आनी एक हिस्टोरिकल. जशें फादर जेसनाच्या बुकाचे तुमी तो मुद्दाम सगळ्यांनी वाचपाक जाय जो बूक तांणी सांगला तो. आनी तितून जे रेफरन्सीस आसात गोंय बद्दल खूब बूक आसा, भाशे बद्दल खूब बूक आसात, मोठ्या मोठ्या लोकांनी भायल्या लोकांनी बरयल्ले आसात इन्क्लुडींग JNUतले म्हणजे फॉरेन युनिव्हर्सिटीतले सुद्दां लोकांनी आमचे हेजेर रिसर्च केल्लो आसा स्क्रिप्टाचेर. सारंगी म्हणून आसा, अलका मालवणकर म्हणून आसा आनी कितलेशेच गोंया भायले रिसर्चरान हाजेर केल्लो आसा. आनी तांणी नोट केले की ही जी षडयंत्रां जाली वेगवेगळ्या तरेन ती कित्याक लागून जाली. सो सुरवातेक इवन जेन्ना लोकांनी पोर्तुगीज भाशा गोंयकारांनी आपणायली ती कोणें आपणायली? एक जो एलीट समाज आशिल्लो कॅथलीक एलीट समाज तांणी आपणायली. मराठी भाशा कोणें आपणायली? जो हिंदूतलो एलीट समाज आशिल्लो तांणी आपणायली. आनी बहुजनाची जी भास आशिल्ली कोंकणी ती फाटीं पडली. आनी हे दोनूय जे मेजर फोर्सीस म्हणजे जेन्ना न्यू काबिजादी आयल्यो, हिंदूक अधिकार मेळ्ळे तेन्ना मराठी शाळा चड जाल्यो, ताजे पयलीं पोर्चुगीज आशिल्ल्यो. आनी हे सगळे यूज करून जशें त्या बुकान स्क्रिप्ट ऑफ पॉवर मोडी लँग्वेज जेन्ना यूज जाताली तेन्ना जेका जेका मोडी लँग्वेज कळटाली तो पॉवरफुल मनीस. बिकॉज ही वॉज रायटिंग द ऑफिशियल रेकॉर्ड्स. आज सगळे आर्कायवल रिकॉर्ड 50% ऑफ आर्कायवल रिकॉर्ड आमचे सुद्दां गोंयान आर इन मोडी. सावंतवाडीक आसात, पुण्याक आसात, बखर म्हणटात त्यो. आनी ते बरोवपी मनीस कॅन डू एनीथींग. सो दॅट वॉज द पॉवर. पूण तो पॉवर आयज ना जालो. रोमन कोंकणीन धार्मीक मटेरियल खूब आसा, बाकीचे आसा, सगळे आसा. आज जर ते ना फुडें ना जायत जाल्यार तितूंतली ती जी संपदा आसा ती नश्ट जातली वा ती कोणाकूच कळपाचें ना. सो ह्यो गोश्टी ज्यो लोकां मेरेन पावोवपाचो जो प्रश्न जालो इन्क्लुडींग थोडे जे वेगवेगळे कॅथलीक धर्मांतले पंथ आसात, थोडे जे लोकल पंथ आसात ते कोंकणीक सपोर्ट करताले. भायल्यान जे पंथ आयिल्ले जे थोडे आगोस्तिनियन बी जे कितें म्हणटात ते दे वर सपोर्टींग पोर्चुगीज बिकॉज दे कूड कन्वर्स इन पोर्चुगीज. अशी वेगवेगळी कारणांक लागून वेगवेगळ्या वेळार ही बंदी आयली. पूण जेन्ना गोंय लिबरेट जालें, मुक्ती जावन जेन्ना कोंकणीचेर स्पेशली रोमन कोंकणीचेर जो अन्याय जावपाक लागलो ताजे फाटल्यानूय परतूय हो कास्ट जो फॅक्टर आसा तो आसा. आनी कास्ट सुपिरियरिटी वा क्लास सुपिरियरिटी हाजेर म्हाका दिसता जर आमी घाव घालिनात जाल्यार ह्यो गोश्टी कोणाकूच मेळपाना.
कोंकणी देवनागरीचो ग्रुप सांबाळून थोडेच लोक बसून कवटाळून आणि थोडे ताका बाकीचे फ्रिंज जे असतात ते लोक मेळून बेनिफिट्स घेवप, बाकीच्यांनी दिल्ल्या पयस रावप. तुमकां अवॉर्ड ना काय ना कोण अवॉर्डा लागून बरयनात, पूण तुमचे जर आमचे जर साहित्य बरें आसा, आमची भाशा आमचे डायलॅक्ट जर ती अंत्रुजी आसूं वा आनी खंयचो फक्त अंत्रुजीच कित्याक स्टँडर्ड, साश्टीची भाशा आसपाक शकता, बार्देशी भाशा आसूं शकता, पेडणेची आसूं शकता, सत्तरची आसूं शकता, ताका जर तुमी कन्सिडर करिनात वा रोमन स्क्रिप्ट जर कन्सिडर करिना, हाका व्हडलो सेक्शन आमी भायर उडयतात आणि हे डेमोक्रेसीन हे अशें जाता. ते म्हाका दिसता आमी त्या मुळाचेर पयलो घाव घालपाक जाय. आणि ताका लागून हांव अशें म्हणना की हांवूय मराठीन शिकला, पूण मराठीचो आज जो इश्यू गोंयांत चलता, म्हणजे रामनाथ नायक म्हणून तुमी आयकलां आसतलें, जे थॉमस स्टीफन कोंकणी केंद्रान ताणें एक व्याख्यान दिल्लें. हो जो कट आसा गोंयच्या बहुजन समाजाक भाशा वापरून डिवायड करप, कोंकणी मराठीन डिवायड करप, रोमी कोंकणीचेर अन्याय करप, हाजेर ताणें तेन्ना उजवाड घातलो. म्हजो भाव विष्णू वाघान त्या असेंब्लीन बजेटाच्या सेशनाचेर डिमांड केल्लो की रोमन कोंकणी तुमी शिकोवपाक सुरू करात. तेन्ना ताजे फाटल्यानूय हेजेर कांय जालें ना. आतां परत सातत्यान ह्यो गोश्टी चालू आसात आणि म्हाका दिसता हे जर जालें जाल्यार इट विल बी डेमोक्रेटायझेशन, एक लोकशाहीकरण जे भाशेचे जातले, लिपीच्या माध्यमांतल्यान, तातूंतल्यान चडांत चड लोक तितून जोडटले आणि ताका लागून ह्यो शाळांनी हे लिपीचे उपलब्धी, लिपींतल्यान पाठ्यपुस्तकां, खूब सोंपें काम आसा एक्चुअली, कांयच गव्हर्मेंटाक करपाची गरज ना. गव्हर्मेंटान ओव्हरनायट जेन्ना इंग्लीश प्रायमरी जी मिडियम आशिल्ली ओव्हरनायट कोंकणी केली, खंयच्या टिचराक थंय ट्रेनिंग दिली आनी थोड्या वर्सांनी तेच टिचर परत कोंकणी शिकोवपाक लागले. ह्यो गोश्टी चलतात जाल्यार ह्यो साद्यो गोश्टी जर जायनात जाल्यार म्हाका दिसता सरकार ताका योग्य तो न्याय दिना. दुसरें जे आनी महत्वाचो वा डेंजरस जो इश्यू आज जो आमकां दिसता, आतां तांणी म्हटलें पयर सीएमान ना आमच्यो कमिटी आशिल्ल्यो, आमचे कमिटी मुखार कोणेच सांगना, आमची कमिटीनी कितल्यो डिस्कशन केले, आमी एलएक्यू घालून हे सगळे कमिटीच्यो असेंब्ली क्वेश्चन घालून हे सगळे कमिटीचे रिपोर्ट्स ह्या फावटीच्या असेंब्लीच्या सेशनान आमी घेतल्या क्रूज बाबाच्या मार्फत. आणि तातूंतल्यान ज्यो कमिट्यो एडवायझरी बोर्ड फॉर फाउंडेशन एज्युकेशन, फॉर मिडल एज्युकेशन, फॉर स्कूल सेकंडरी एज्युकेशन, फॉर हायर कॉलेजीस सगळे आमचे कडेन आसा. पयले प्रथम जर तुम्ही पळयत जाल्यार त्यो कमिट्यो कोणाच्यो आसात, त्या कमिट्यांनी आपल्याक जायते मनीस भरल्यात आणि दॅट फर्स्ट ऑफ ऑल शोज सेफ्रनायझेशन. जे बीजेपीचे भगवीकरणाचो जो एजेंडा आसा तो त्या एनईपीतल्या माध्यमांतल्यान, एनईपी एज अ पॉलिसी मे बी गुड बट द इम्प्लिमेंटेशन जे तरेन चल्लां, इट इज अ क्लियर एजेंडा दॅट हे सेफ्रनायझेशन हे सुरू जालां. आणि ताका लागून आमी आनीक चिंताक्रांत जावपाक जाय. कित्याक तुमी जर ती नांवांच पळयत, आय चॅलेंज एटलिस्ट 80% ऑफ दोज नेम्स विच आय नो आर फ्रॉम RSS फोल्ड. हे लोक ह्या सगळ्या गोष्टीक न्याय कशे दिवपाक ना. हे शिक्षण तज्ञ केन्नाच्यान जाले गोंयांत, आनी शिक्षण तज्ञ ना. एक कोण तरी कसले तरी योगा खंयच्या तरी विद्यापीठाक सांगपी कोण तरी एकटी बायलेचें थंय नांव आसा एज अ मेंबर म्हणून, तिणें खंयच्या स्कुलान शिकयला काय ही सीएमाच्या फक्त ऑफिसांत एज्युकेशनान लुडबूड करपाक आशिल्ली ती त्या कमिटीचेर कशी पावली. तुम्ही मुद्दाम ती नांवां पळयात. हांव हे सरळ उलयतां कित्याक हे लोकां मुखार येवपाची गरज आसा. खूब फावटी अशें दाखोवन दिलां की एनईपी म्हटल्यार आज कितें तरी वेगळें, कितें तरी चेंज जातलें. आमी एनईपी इम्प्लिमेंट करतात. आय एम ऑन सेवरल कमिटीज ऑफ दीस, कॉलेजीन, युनिव्हर्सिटीन, सगळे कडेन, स्कुलान आमी पळयलां एनईपीच्या नांवान कितें कितें चल्लां तें. सो म्हाका दिसता हो जो एजेंडा आसा, तुमी आनी 2-3 एग्जाम्पल दिता. आमी आनी एक क्वेश्चन घातलेलो, रॅशनलायझेशन ऑफ सिलेबस तांणी केलें. तुम्ही कोण आयकलां वॉट इज मेंट बाय रॅशनलायझेशन ऑफ सिलेबस? म्हणजे ह्या एकाच मुद्द्याक तेंकून आसा. 11वी-12वीचे सायन्स बुक तुम्ही पळयात, बायोलॉजीतले चॅप्टर 500 चॅप्टर रॅशनलायझेशन म्हणून तांणी थोडे काडून उडयले. आणि काडून खंयचो उडयलो? थोडी हिस्ट्रीतले उडयले आनी दुसरी हिस्ट्री घुसडल्या, तो हांव उलयना. पूण रॅशनलायझेशन ऑफ सिलेबस म्हणून बायोलॉजीतलो इव्होल्युशन, डार्विनचो जो सिद्धांत आसा, उत्क्रांतीवाद, तो रॅशनलायझ म्हणजे कमी करूया सिलेबस, काटछाट गरज ना. म्हणजे जो कोण बायोलॉजी शिकता ताका इव्होल्युशनाची खबरूच ना. हे कित्याक?
सेम सेपरेट, बिकॉज वी आर नॉट अलायन्ड विथ दॅट कन्सेप्ट. मनशाची उत्पत्ती कशी जाली ही आमकां लोकांक सांगपाक नाका म्हणून हे टॉपिक काडप. सो ह्यो ज्यो गोष्टी चल्ल्यात त्यो भयंकर आसात आणि हे सगळे जे लिपीच्या फाटल्यान राजकारण आसा वा आनी कितें आसा वा ज्यो विधानसभेतल्यो ज्यो फटी मारप आसा ह्यो सगळ्यो हे सगळे लिपोवपाचो, लोकांक पिशे करपाचे आणि रायट्स जे आसा, हक्क जे आसा, जे लास्ट हांव पॉयंट काडचो, तुमचो जो आमचो लोकांचो जो हक्क आसा तो दिवप ना. तेजे बदलाक तुका कितें तरी कन्सेशन दिवप. आता त्या डिबेटीक जर तुम्ही पळयत, परत सीएमान एकूच गोष्ट परत तो रिपीट करतालो. दालगाडोचे थ्रू तुम्ही शिकपाक शकता. दालगाडो आपण हे दिला, आपले जी आपली हे आसा ती अकॅडमी आसा, दालगाडोचे हे करता. अशें करून तो सांगपाक सोदतालो की आमी ऑलरेडी केल्या, तातूंतल्यान तुम्ही प्रायव्हेटली रोमन कोंकणी शिकपाक शकता वा आनी कितें करूंक शकता. दीज आर कन्सेशन्स. ही कन्सेशन केन्ना दितात? जेन्ना रायट्स दिवपाक मेळना आणि आता मातशें पॉलिटिकली बरें दिसना तेन्ना ते मातशें बाबा हें तुका घे आनी वगी राव. पूण कन्सेशन्स ही जेन्ना ती परिस्थिती बदलता तेन्ना ती कन्सेशनां ते काडटले आणि परत परिस्थिती पुर्वपदार हाडटले. कित्याक बीजेपीची हीच रणनीती आसा की लोकांक हळू करून ते तुमकां बिलीव करूंक सोदता. हांव पॉलिटिक्स चड उलोवपाक सोदनासलो पूण इट इज कमिंग. आनी जशें विजय बाबान म्हटलें, ऑल थिंग्स आर पॉलिटिकल. सो हांव आतां जो कन्सेप्ट उलयला दॅट इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल सोसायटी. आमी फक्त सोसायटी समाज म्हणटात. आमकां दिसता रे समाजान आमचे रोमन कोंकणीचे आसा लोक, देवनागरीचे आसा, आनी कोण आसा, हिंदी आसा, कन्नड आसा, सगळ्यांक न्याय दिवचो. ही समाजाची भूमिका. पॉलिटिकल सोसायटी म्हटल्यार अशें करून जे कोण मागता, पार्था चॅटर्जी हाचो तो एक सिद्धांत आसा पॉलिटिकल सोसायटी. हे जे इनकन्विनियंट जे मागपी लोक आसात तांकां सेपरेट करप. थोड्यांक दालगाडो दिली, थोड्यांक आनी कितें दिलें, तियात्र घेवन दिली, हाका खुश केलो, ताका खुश केलो, ताका अवॉर्ड दिलो. तुजे ते जी सोसायटी व्हडलो जावन समाज आसा एकमुखान मागणी करपी ताका सेपरेट करप, डिवायड अँड रूल, आनी तांकां थंड करप. हेवूय हेजे फाटल्यान चलता. आणि हेवूय प्रयत्न जेन्ना आमी आज म्हणटा रोमी कोंकणीचो झेंडो घेवन मुखार सरतले त्या वेळार हे सगळे प्रयत्न जातात, जाल्ले आसात, फुडेंय जातले. आणि ताका लागून ह्यो ज्यो मागण्यो आसात त्यो मुखाराक व्हरपाक जाय जाल्यार हाजो फाटलो जो थिंक टँक आसा, हाजे फाटले जे विचार असतात ते म्हत्वाचे असतात. हे सगळे शिकून फाटीं कितें जालें बाबा, मोडी स्क्रिप्टी बाबतींत कितें जालें, महाराष्ट्रांत कितें जालें वा आनी खंय कितें जालें, हे सगळे पळोवन म्हाका दिसता आमी मुखार सरपाक जाय. आणि हाजेर ज्या मार्गान फुडें वचपाक शकता त्या मार्गान मुखार वचपाक जाय. चड लोकांनी हाजेर स्टडी करपाक जाय आणि एक सगळ्यांचो मेळून हो जो आवाज आसा तो आवाज ह्या सरकाराक भाग पाडपाक जाय की हे ज्यो मागण्यो आसात, वेदर इट इज लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी कमिशन म्हणा वा लिंग्विस्टीक कमिशन म्हणा वा रोमन लिपीचो म्हणा वा राजभाशेचो म्हणा, कितें नुकसान जावपाचें जर सगळें जाल्यार कोणाचें नुकसान जावपाचें आसा. सो हांव आनी हेजेर चड उलयना, पूण म्हाका बरें दिसलें. हांव एक्चुली हांगा आयिल्लो, हांवें ह्या विशयाचेर चड भासाभासीन केन्नाच भाग घेवना. हांव कला अकादमीचो प्रिंसिपल जेन्ना जालो थिएटराक त्या वेळार कॉस्मो बाब म्हाका मेळ्ळो. हांवें ताका आमच्या बोर्ड ऑफ स्टडीज बाकीच्या कमिटीचेर घेतलो. प्रिन्स जेकबाक हांवें आमच्या एडवायझरी बोर्डाचेर घातलो. पयल्याच दिसा हांवें भुरग्यांक सांगलें की तुमी, म्हणजे हांव जाणाशिल्लें कॉलेजान कशें कितें करता तें. हांवें म्हटलें म्हाका 2 गोश्टी तुमचे कडल्यान जाय. तुमी नाटकां करता सगळें जालें, म्हाका 2 गोश्टी तुमचे कडल्यान जाय. एक, म्हाका तुमचे कडल्यान तियात्र करून घेवपाक जाय. ते तियात्राच्या वाटे केन्ना वचनाशिल्ले भुरगे. तियात्रीवूय आमचीच. सो ते जाय. दुसरें म्हणल्यार इंग्लीश प्ले जाय मागीर फुडें केन्नाय तरी. तो शेवट बाय एंड ऑफ 1 year आमी ते सक्सेसफूल जाले. मायकल बाबान आमकां तेन्ना हेल्प केलो आणि खूब गोश्टी जाल्यो. आणि त्यावूय भुरग्यांक कळून चुकलें की हें जें जग आसा तेंय जग आमचेंच. आमी तातूंतय भाग घेवंक जाय, थंय सुदारणा घडोवपाक जाय. सिलेबसान आमी सुदारणा घडोवप, सिलेबसान ह्यो सगळ्यो गोश्टी घालपाचो प्रयत्न केलो. आणि हे जर सगळें जायना आनी शिक्षणान जर आमी घालिना आनी ताची पयली सुरवात ही प्रायमरीच्यान जातली. आज जर प्रायमरींतल्यान जर कोण रोमन कोंकणींतल्यान थोडे शिकलो जाल्यार तो फुडें आपल्याक MA जेन्ना पावतलो तेन्ना कोंकणीन म्हणटलो आपल्याक एक 2-3 तरी रोमन स्क्रिप्टींतले पेपर इलेक्टीव म्हणून दी. कित्याक जावपाचें ना? आज ना.
हे जावपाक जाय. जर मंगलोर युनिव्हर्सिटीन जाता थंय जाता जाल्यार आमच्या गोंयांत हे कित्याक जावपाक शकना. आनी म्हाका दिसता हाजेर हो विचार आमी फुडें व्हरूया. आयज हे सगळे जाले सगळ्या आमदारांचे, ज्या आमदारांनी ही पताका थंय उबी केली, थंय आवाज केलो आणि गोंयभर हो विशय पावयलो आणि चान्स दिलो की बहुजन समाजाकूय कळपाक. हळूहळू करून हे सगळें कळटलें आणि तातूंतल्यान मायनॉरिटी, मेजॉरिटी, बहुजन समाज, दुसरो समाज, फुडार हे सगळे भेदाभेद पयस करून म्हाका दिसता आमी भाशेच्या आणि समाजाच्या उद्धारा खातीर वावर करुया. म्हाका हांगा आपोवन म्हाजी 2 उतरां हांव जाणा वेळ खूब जालो आणि म्हाका खूब एक्चुअली ऑकवर्ड दिसतालें की आमी हांगा सोयरे म्हण आसा आनी VIPs आमचे MLA आर बींग फेलिसिटेटेड आमच्या हातांतल्यान. म्हणजे आमी तशें व्हडलें कांयच काम करना पूण एक बरी गजाल हांगा जाली आणि हो विचार म्हाका दिसता मुखार पावतलो. परत तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करून हांव म्हजे 2 शब्द पुराय करता.